परमिशन आसा परमिशन दाखया की झाडां कट करपाक परमिशन घेतला म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आसा जाल्यार परमिशन दाखोवचें हांच्यानी ना तांकां झाडां करपाक परमिशन मेळपाक कशें जाता मेळपाक बरें सुंदर रेन ट्री खादी ग्राम ते खंयचे ते हांचे हे थंय सुद्दां सगळीं झाडां कापून गव्हर्नमेंटाचे जागो जो आसा थंय सगळीं आजूबाजू झाडां कापून थंय सुद्दां व्हडल्यो आतां बिल्डिंग्यो टावर येवपाचे आसा गव्हर्नमेंटाचो अरे म्हणजे तुम्ही सगळी कडेन कितें चलयलां काय म्हणून अंडर स्मार्ट सिटी म्हणून कसली परमिशन हांगा गव्हर्नमेंट घेना म्हणजे ओदोळ हांवें सांगला पळय हम करे सो कायदा हांकां कांयच कसले कायदा लागना सर्वसामान्य मनशांक फांदी कापतलो जाल्यार सुद्दां परमिशन घेवची पडटा आनी हे मोठे मोठे झाडां कापता देर इज नो परमिशन लेट द गव्हर्नमेंट शो द परमिशन लेट द स्मार्ट सिटी शो द परमिशन घेतला झाड कापपा म्हणून फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट nonsense is happening in Panji. Nobody is bothered about this. The name of the smart city heritage is being destroyed. Absolutely. Trees are being cut down. सुंदर झाड येते ते सुंदर झाड वडाचे झाड म्हणून सांगितले आणि एक व्हडले सुंदर झाड आता कापून उडयतले ते डिस्ट्रक्शन ऑफ पणजी सिटी ड्रायव्हिंग करपाक मेळत ना ही बिल्डिंग कामरची बिल्डिंग आसा एक झाड आसलें तें आतां गेलो तेंय झाड ना थोडी वर्सां पयलीं आमी खंयची झाडां सेव केल्ली याद आसा प्रजल सेव केल्ली आतां वोगी रावता म्हणल्यार हांगा अशें पावले इतले ना म्हाका वडाचे झाड हे कापता म्हणून दिसले पयले हे ते उडयता हे सुंदर झाड हायलायट आउट ऑफ रोड आसा कोणाकूच त्रास करिना झाडां जे संवय जाल्या डिस्ट्रक्शनाची संवय जाल्या सरकार कोणाचें सरकार स्मार्ट सिटी पांगरून घाले घेतला लोकांचे ड्रायव्ह करपाक मेळना हांगा दिसभर हांगा मूर्ख करणारे सरकार आसा लोकांक पीपल आर गेटिंग फूल लोक ओगी रावतात बाय दिस लोक ओगी रावतात सगळे लोक त्या बिल्डिंगेतले सकयल येवन हांगा प्रोटेस्टाक जॉईन जावपाक जाय आशिल्ले सगळे पळय ओगी रावतात येतले प्रजल येतले हय दीस येतलो हो येतलो गव्हर्नमेंट येतले मोडे तरी फोन कोणाचे येतले सुंदर झाडाचे काबा उसको साथ परमिशन लेके आ जाए यहाँ पे झाड़ कटने करने का परमिशन चाहिए दिखाओ परमिशन नहीं तो सबके ऊपर FIR किसने बोला तोड़ने के लिए नाम दे दो आप सबका नाम दे दो सबके नाम के ऊपर पुलिस कंप्लेंट अभी करता हूँ मैं सबका पुलिस कंप्लेंट करेगा अभी ये सही बात तू परमिशन लेके यहाँ पे काम करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उंगली मत दिखाओ महेश हांव ताच्या वयर सांगता तू पोलीस कंप्लेंट करतलो मागीर पोलिसांक वयल्यान एक कॉल येतलो हेय चल्ला गोंयान वयल्यान कॉल येता वयल्यान ना तांकां परमिशन मेळपाक शकना परमिशन मेळ्ळ्या सुद्दां दे शुड नॉट कम मागीर मॅडम कशी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इजिली परमिशन दिता वयल्यान कोण आसा कॉल करता तो वयल्यान आमकां भेट मातसो येवन मेळात वयलो कोण आसा तो फोन लगा ती फ्रॉडुलंट परमिशन दाखयतले महेश ते दाखयलं लेट देम शो आम्ही व्हेरीफाय करूया न्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केन्ना ज्यांनी परमिशन घेतले परमिशन घेतली हो पळय कोण वयर बसला हो पळय वयर बसला कोण तरी तो आतां फुडें कट करपाक रातचे ओव्हरनायट कट करून उडयतले ते बोला भैया नीचे उतरो ऑलरेडी वयर बसला तो आता ते फुडें स्टार्ट जातले काम राम राज्य हाडटा राम राज्य पर चढ के बेटा अशा पद्दतीन रामराज्य येतले असे डिस्ट्रक्शन करून टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ पेंटी लोकांचे नीड आराम करून रामराज्य येतले काय कितें ना परफेक्ट जायना कोणाक पळय करत कितें काय म्हणून आता झाडात चडटा आमी बी पळया कोण कापता ते आमी पडटली जाल्यार कौन है इंजीनियर उसको बोलो परमिशन सब लेके आए और यहाँ पे काम करने से पहले सब परमिशन दिखाओ बाद में काम करो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ पणजी इन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी आणि अशें ड्रायव्ह करचे पडटा सायडीन सगळे कडेन करून उडयला फुल इवन दॅट सायड टोटल हांगा फक्त काय ना इव्हेंट सरकार आहे इव्हेंटाचेर इव्हेंट चालू आसा हय सारके जे हांवें उलयले ते आमकां नाका ते इव्हेंट स्टॉप द इव्हेंट्स खंयचे वेस्ट गोवा G20 मागीर इनवेस्ट गोवा मागीर ते एक्वा ते लोकोत्सव प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपापले इव्हेंट्स जे आहा ते फुडें केल्या
आणि हे इव्हेंट्स करप पैसे खावप, इव्हेंट्स करप पैसे खावप. ट्रॅफिक द मेन थिंग इट इज नॉट दिस गव्हर्नमेंट हे काय ना, इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्नमेंट आम्ही पयलीं म्हणला की हाचो कांयच फायदो जायना. इन्व्हेस्ट गोवा ताजे पयलीं ते कसो तरी हे केल्ले वायब्रंट गोवा म्हूण केल्ले. कितें फायदो जालो? खंय वायब्रंट गोवाचे लोकांक, गोंयच्या लोकांक कितल्या जाणांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो, कितल्या लोकांनी इन्व्हेस्ट केले गोंयांत, कितल्यो इंडस्ट्रीज आयल्यो. दीस गव्हर्नमेंट इज नथींग बट इव्हेंट. आणि चीफ मिनिस्टर न्ही तर तो इज द चीफ मॅनेजर ऑफ दिस इव्हेंट कंपनी. दिस इज हाऊ इज रनिंग दिस गव्हर्नमेंट. आणि लोक आमचे एंटरटेन करता आणि सगळे ताळे मारता वा 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 वा. सवय झाल्या कचरो लोक सवय झाल्या. म्हणजे आम्ही इव्हेंट कचरो करता, सगळी. वी आर पब्लिक, आम्ही जे पब्लिक आसा ते श्रोते तांचे, आणि आम्ही ताळयो मारतात. वा कितें केले, वा कितें केले. जशी नाटकां पळयतात, नाटकां बसता आणि सीन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ताळयो मारतात. तशा पद्दतीचे हांगा चालू आसा गोंयांत. हे सगळे इव्हेंट चालू आसात आणि पीपल आर फूल पळयतात, हसतात, एन्जॉय करतात. ब्युटिफुल ट्री, इट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी ट्रॅफिक. कोण आयलो? ह्या एरियाचं कॉर्पोरेटर कभी आ रहा है? ह्या एरियाचं कॉर्पोरेटर मट्टी क्लीन करेगा, मट्टी क्या माइनिंग यहाँ पे कर रहा है प्रमोद सावंत, तो मट्टी क्लीन कर रहा है. खंय हे म्हाका दिसता हे घालून हे टेस्ट करता जाल्यार खबर ना, मायनिंग हा मिनरल हा म्हणून. पणजेनी पावले, मट्टी क्लीन कर रहा है. ना झाडां जी ऑब्स्ट्रक्ट जायना दिस ब्युटिफुल ट्री. शिट, दिस इज टेरिबल. अटर नॉनसेन्स. हे कितें म्हणपाचें, किळस म्हणटा पळय तशा पद्दतीचे हांगा पणजेन आमकां पळोवपाक मेळटा. चिचेचे झाड मारले मिरामार. काबार करून उडयल्या पणजे, ओकार सुंदर चिचेचे पणजे उडयले. काबार करून उडयल्या. हे हायलाइट करा हे झाड. हे आणि हे. आणि दोन्ही खंयच रस्त्याचेर येना, दोन्ही भायर आसात, दोन्ही रस्त्याच्या भायर आसात आणि तिथे कापूंक म्हणून सोदता. वयर तुमकां ओदो दाखयलो, वयर एकटो चडून फांद्यो कापतालो. ते सगळे ओदो फांद्यो ऑलरेडी कापून उडयल्यात. वयर एकटो बसला तो पळय, तो म्हणटा आपलो मनीस न्हय, तो कितें टायमपासाक बसला कोण जाणा. वयर बसून कितें करता तो कोण? कौन है, किधर है आपका आदमी, किधर है, कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, परमिशन दाखव बाप. हेलो, ये है ना नाम क्या? हाँ कोकणी हय काय मास्तर ती म्हाका परमिशन दाखय झाडां कापपाची. तू बाकी येतो मरे, यो वर्किंग फॉर बाकी आहा मरे, परमिशन दाखय. योर हांगाचो तू इच्छा हा झाडां कापपाक जो परमिशन दाखय. CCP झाडां कापता. वॉटेवर तुम्ही हांगा आम्ही झाडां कापल्या सर. मागीर झाडां कापता. खंय सीसीपीचो मनीस खंय सांगा. CCPचे माडी सर, कितली व्हडली गाडी आहा CCPचे. हे तुमचे न्हय, हे तुमी करना. कोण सीसीपी करता? सीसीपीचो कोण हांगासरलो हे कॉर्पोरेटर? विवेक पासील. Both these trees are not obstructing any. सगळ्यांचे नंबर. This one is that beautiful. Behind is already they're saying that it is coming because No, the no, guests it's not. are It's not. they're saying that This this has tree. to be cut. No. फक्त काय ना एकामेकाक बोटां दाखयता. सीसीपी हे करता, हो ते करता, It's an old tree. हो म्हणटा बाकिया. दुसरे कडेन वचत जाल्यार तो क्रिएटिव्ह एकामेकाच्या फक्त घालप. हो ताचेर म्हणून लास्ट टायम म्हटलेलें की जेन्ना हांगासरले स्मार्ट सिटीचें काम केन्ना सोंपतलें खबर ना, पूण जेन्ना समजा केन्ना तरी सोंपलें फुडल्या सेंच्युरी पर्यंत, त्या वेळार हांगा कितें आसतलें खबर ना. समजा हे फुडल्या 3-4 वर्सांक समजा काम सोंपलें, फुडल्या 3-4 वर्सांक समजा काम सोंपलें आनी सगळे आपले एजन्सीज गेल्यो आनी फाल्यां समजा कितें प्रॉब्लेम जाले हांगा जाल्यार कोणाक धरतले? residents बाकिया also म्हणटलो we need to क्रिएटिव्ह म्हणटलो सीसीपी, residents. सीसीपी म्हणटलो जी सुद्धा. फक्त ब्लेम गेम जे आसा हे चालू आसा. हो म्हणटा म्हाका खबर ना, तो म्हणटा हांव करिना. ती नंबर दी. 9922 Those legal permissions they can easily get. 54 But 19. we don't want our trees to be cut because these trees are not obstructing any traffic. Without permission, direct No one is coming out. we had done it in Let's see विवेक पार्सेकर एमी आसा खंय.
फोन घेता जाल्यार डायरेक्ट घेऊ नका रे 9922541999 विवेक पार्सेकर हांचो नंबर आसा हो. सध्या तो आन्सर करिना, कदाचित तो लायव्ह पळयता आसतलो. So he is not responding to the call. Let's go directly about and talk to Dr. Pramod Sawant. He will give an appointment. Let's go to the chief secretary. He is the CEO of this project, Smart City. Because the middlemen are आसा ते दे आर कितें म्हणटा ते कठपुतली ऑफ द गव्हर्मेंट. ताका प्रमोद सावंतान कितें सांगलां आसतलें त्या दिसताना तो प्रेस बीस घेतल्या विथ पीपीटी ऑफ नो युजलेस ऑल दीस पीपीटी एंड ऑल. कांयच फायदो ना. लोकां खातीर जर आसा जाल्यार लोकांची सेफ्टी पयली करा. वो विवेक पार्सेकर एमई इज नॉट टेकिंग कॉल्स. तुमच्या फुडें प्रेसा फुड्यान दाखयलें की गव्हर्मेंट सर्वंट अशा पद्दतीन काम करतात. ते फोन सुद्दां घेना पळय. जनरल पब्लीक म्हजो फोन आसतलो, म्हाका तो वळखता कितें म्हाका खबर ना. म्हाका आतां नंबर मेळ्ळो, हांवें ताका फोन केलो. दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स. टायम जाल्लो आसा 5:30 सुद्दां जावना अजून. सो ह्या पद्दतीन अशा पद्दतीन हे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे आसात हे काम करतात. म्हणजे लोकांक हांगा किंमतूच ना. नंबर काय म्हजो सेव्ह आसतो ताजे कडेन खबर ना, पण फोन सुद्दां घेवपाचे ते पळयनात. कदाचित तो डेफिनेटली हांव सांगता, तुमी जर लायव्ह गेल्या तो लायव्ह पळयता आसतलो आनी तो म्हजो फोन घेना आसतलो. बट डेफिनेटली आमी ताका वचून मेळटले फाल्यां. वी विल इन्फॉर्म यू दॅट आमी एमीक वचून मेळपाचें आसा जाल्यार तुमकां कळयता. वी वॉन्ट आन्सर फ्रॉम हिम. आमकां सगळी लायसन्स जी आसा, सीसीपी कापता जाल्यार सीसीपी कडेन आमकां सगळे लायसन्सीस जाय.